पण आम्ही रिक्वेस्ट केले की आमचे असोसिएशनाचे मेंबराचे आम्ही सगळ्याचं नाव दितात, ते नावाचेर खंयची गाडी येता ती गाडी तुम्ही भितर घेवची. ते म्हणपाक लागले कशें शक्य ना, तुम्ही लेटर तुमची इन्फॉर्मेशन दिवपाकूच जाय म्हणून. परते पयर एक मिटींग फाटले 29 तारीख मायाचे PDAची ऑथॉरिटी मिटींग जाल्ली. तांतू हेच होलसेल मार्केटाचो डिस्कशन जाल्लो, पूण तातूंत कांयच तांचो डिसिजन जावना. मागीर परते आमकां सांगपाक लागले की तुमी इन्फॉर्मेशन दिया, गाडी एंट्री करून दिया. आज आमी सगळे गाडयेचे जे आमचे कडेन गाडी आसा ते ट्रेडिंगा आमी यूज करतात, तेजो नंबर, गाडयेचो नंबर डिटेल घालून आमी दिलेले आसा, आयज दिलेले आसा. आतां आमी रावतात तांचे डिसिजन कितें आसा ते PDAचे पळोवपाक. हे लॉकडावना भितर आमचे असोसिएशनाचे मेंबर आशिल्ले ते इंटरस्टेटचे नुस्तें हाडटाले, दिसाक 30-40 गाडये नुस्तें येताले गोंयांत. पूण ती एक जाग्यार जी होलसेल मार्केट जी आसा थंय असेंबल जायना जालें. एक चोरयान विकताले अशें, म्हणजे एकलो मेंबर नावेली विकतालो, कोण नेसाय विकतालो, कोण आपल्या घरा कडेन विकतालो, कोण आनी खंय विकतालो. पूण नुस्तें येता आशिल्लें. खंय तरी गाडी दवरले, पुलीस येवन दांडे घेवन धांवडयताले आमकां. पूण आमी थकले सारके, हे गाडी हाडून आमी सारके थकले. पुलीस धांवडप, अर्दे नुस्तें पिड्यार जावप, परते देंवप, परते लोड करप, हें आमचे कडेन आनी जायना. हेका लागून आमी शेनवारा दीस आमची एक जनरल बॉडी मिटींग आपयली. तांतू आमी डिसायड केलें की आमी 1 तारखेच्यान भायरचे दुसरे स्टेटीचे नुस्तें हाडपाचें बंद करता. ते डिसिजन परते आमी काल फायनल डिसिजन केलें आनी आयच्यान आमी गोंयांत भायले नुस्तें हाडत ना. जेन्ना पर्यंत होलसेल मार्केट स्टार्ट जायना तेन्ना पर्यंत आमी दुसरे स्टेटीचे नुस्तें हाडत ना. आमचो डिमांड कांयच ना. आमी कोणाक भिवयना, आमी कोणाचें कांयच ना. तुमी PDAक सांगपाक सोदता तुमकां कितें चार्ज करपाक जाय, सफोटॅक्स तुमकां कसले चार्ज करपाक जाय तुमी करा. जी मार्केट फाटले 30-40 वर्सां चालू आशिल्ली ती मार्केटाक तुमी नये कायदे लायनाकात. मार्केट बरी स्टार्ट जावपाक बरे भाशेन तुमी स्टार्ट करात. गोंयकारांक नुस्तें मेळोवन दी, ही आमची तेजे कडेन मागणी आसा. हे मदीं मायाचे 3 तारखे नंतर जे आमी नुस्तें हाडले, आमी विकता आसले, खंय धरून विकता आसले, लाटयो खाता आसले, पुलीचे दांडे खाता आसले, तरी पूण त्रास करून आमचे मेंबर नुस्तें विकले. पूण मेंबरान दुकान सामके आमचे कडेन रडपाक लागले, आमचे कडेन आनी पुलिशेचे मार खावपाक जायना, ते दांडे ते जायना. आमी फाल्यांचे नुस्तें हाडपाचें बंद करया जेन्ना पर्यंत होलसेल फिश मार्केट स्टार्ट जायना. सो आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत दिसाक 30 ते 40 गाडी भायले नुस्तें येता आनी सगळे वरायटीचे नुस्तें येता, सगळे टायपीचे, सगळे क्वॉलिटी, लेपो, वेल्ली, बांगडे, ताल्ली, पेडी, पापलेटां, इसवण, सुंगटां, शेवटे, सगळे भायले नुस्तें चड येता. पूण हें नुस्तें बंद करून आयज जी रेट जाल्ली आसा, लायफान आमी केन्ना बांगडे 500 रुपयान, 400 रुपयान, 300 रुपया विकूच ना. आयज बांगड्याची रेट जावन आसा 700 रुपया, बांगड्याची रेट जावन आसा 300-400 रुपया जाल्ली आसा. पूण हे रेट कंट्रोल करपाक आमी कशें करतले? हे नुस्त्याची रेट डावन जावपाक जाल्यार फकत भायले नुस्तें, भितरले नुस्तें सगळे एक जाग्यार असेंबल जाल्यारूच नुस्त्याचो रेट कंट्रोल जाता. काल आमची टीम आमी सबंद गोंया भोंवली. आमी पयलें कशें आसा मार्केटाचें सिच्युएशन कशें आसा. पणजी गेले, म्हापसा गेले, वाळपय, बिचोली, सांगे, सावड, सगळे कडेन गेले, लोकांक मेळ्ळे. लोकांचो जे रेस्पॉन्स आशिल्लो तो बरो आसूंक ना. लोक म्हणटा आमी इतलें म्हारग नुस्तें केन्ना लायफानूच खावंक ना म्हणून, आनी आमी विकूना ना. आतां दिसाक 30 ते 40 गाडी येताच नुस्तें, सगळे टायपीचे नुस्तें येता. महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आता ईस्ट कोस्ट ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ली आसा. 1 तारखेच्यान ईस्ट कोस्ट बॅन विड्रॉ जाल्ली आसा. आयच्यान तमिळनाड, आंध्र प्रदेश, ओरिसा अप टू बेंगाल पर्यंत सगळे बोट स्टार्ट जायचे. तांची एक्चुअली 15 तारीख आशिल्ली, तांकां ते 15 दीस पयलीं दिता सरकारान. ना, आमी एक अल्टरनेटीव आमची पळयत आसा, आमी ट्राय करीत आसा एक मार्केट खंय तरी आनी दुसरी हें करपाक. आमी कित्याक ओवरनायट कांय तरी मार्केट जायना, ताका टायम लागता न्ही. मार्केट आमी
करपाक सोदता एक बरी मार्केट फुल फ्लेज विथ ऑल फेसिलिटीज, लॅब टेस्टिंग, आणि आम्ही सरकाराकडे मागता तुम्ही लॅब टेस्टिंग घालात, मार्केटा भितर घाला. हे परते परते आमचे जे एलिगेशन लागता पळय फॉर्मलीन म्हणते आणि लोकां भितर एक भिरांत बसयता. ते कोण वेस्टेड इंटरेस्ट लोक आसा ते एक लोकां मदीं एक भिरांत हाडपाक सोदता. ते हें करता जाल्यार सरकाराक फुडें सरचें पडटलें आनी ही होलसेल मार्केट सरकारान बेगीन जात तितले बेगीन स्टार्ट करून ओपन करून गोंयच्या लोकांक जात तितले बरें नुस्तें, केमिकल फ्री, फॉर्मलीन फ्री, सगळें फ्री बरें नुस्तें रिजनेबल रेटीक दिवपाचें अशें हें सरकारान आपूण एक मोहीम घेवपाक जाय.